हांवें आयकलां थ्रू PWD की तेंचे सिवरेज मेंटेनन्साचे काम चालू आसा लायन नियरली फॉर 3 days आनी काल आसलो तेंचो तिसरो काय चवथो दीस. सो मेंटेनन्साक लागून ऑलरेडी तेंचे क्लिनींग जाल्लें आसा, मेंटेनन्स जाल्लें आसा. तो मनीस एकटो भितर देंवलो फॉर दॅट पर्पज ओनली. सो जेन्ना भितर गेल्लो तेका कितें पॉयजनस हार्मफूल गॅसीस येवन तो बिहोश जालो, अनकॉन्शियस जालो आनी तेजे कडेन ते खूब तेका कळ्ळें तें, पूण ही कूड नॉट कम आउट, तेका भायर येवपाक जायना जालें. तो थंयच तो अनकॉन्शियस जावन भितर टँक बसलो भितर चेंबरान, सिवरेज चेंबरान. ताका काडपाक दुसरो आनीक मनीस गेलो तेंचोच कलीग. सो तेकाय बी सेम प्रॉब्लम जालें, गॅस पॉयजनस गॅसाची हें जालें आनी तोय बी अनकॉन्शियस जावन पडलो. इमिजिएटली आमकां तेंच्यांनी फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो. दीस इज अरावंड आफ्टरनून 3:45. इमिजिएटली आमकां कॉल केला आनी PWDन ते कॉन्ट्रॅक्टर आसलेले तेंच्यांनी एक काम कितें बरें केलें की तेंच्यांनी उदक घालीत रावलें तेंचेर, तेका कॉन्शियस दवरपाक मातशें उदक मारीत रावलें. आमी जेन्ना इमिजिएटली आमी वयचे पयलीं तेंच्यांनी कलीग एकलो मातसो कॉन्शियन्सान येवन तेका भायर काडलो. दुसऱ्याक जायना जालें तेणें फायर ब्रिगेड गेली. आमी ते मागीर रूफ यूज करून दुसऱ्याक भायर काडलो इमिजिएटली. एम्बुलन्स बी ऑन द स्पॉट आसलेले, मेडिकलान तेका ऑन द स्पॉट 508 आसलेलो, ऑन द स्पॉट तेका ट्रिटमेंट दिलें. तेका सलायन बा लायलो तेणें, प्रेशर मातसो ड्रॉप जालो तेजो, बट बोथ वर कॉन्शियस एट द टायम ऑफ गोईंग टू द हॉस्पिटल. आमी हॉस्पिटलान चिकाले कॉटेज हॉस्पिटलान शिफ्ट केलो. एकटो तेका मातशें प्रेशराचे प्रॉब्लम आसा म्हणून GMCन ट्रान्सफर केलो, बट बोथ वर सेफ, आउट ऑफ डेंजर. एडवायस एक्चुअली आय एम नॉट इन अ पोजिशन टू गिव देम एडवायस बिकॉज दे आर प्रोफेशनल. जेन्ना सिवरेज लायन करता तेंचे SOPs आसतले, स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर. इवन देम आय टोल्ड देम फ्रॉम माय सायड कितें करपाक जाय, बट आय थिंक दे फॉलोड वॉट एवर द प्रोसिजर, लायक ओपनिंग द अदर मॅन्युअल्स वेन यू एंटर इनसायड. एक फावट मॅन्युअल ओपन केल्ले उपरांत मातशें रावपाक जाय, इमिजिएटली भितर सरप आसना. थँक्यू सर.